आयच्या दिसा निमाणो दीस वो तो रोमांक आसलोलो. रोमांक आसतना ताचेर खूब घराणे घालूंक लागले दुसरो लोक, दुसरे मनीस. आनी मागीर ताका न्याय सभेंत व्हेल्या उपरांत तांकां कांयच दिसना जालें. तांकां सांगलें तुमी वचात आनी तांकां भायर आयलेत धरून. अशें कोत्तात तुमी ताचेर? ना, तो हें कोत्तालो बेश्टेच. पूण सांत इनासाक तें मानूंक ना. ते पळय थंयसर न्याय सभेंत आसलेले मनीस, ताणें हो निर्णय दिल्लो आसा की तो बरो म्हणून. ताका तें मानूंक ना. तो म्हणूंक लागलो म्हाका पाप साहेबान हे सारकें थाऱ्यार हाडलेलें जाय. पाप साहेबाशी तो गेलो आनी पाप साहेबान सांगलें ना, तो सारकें कोत्ता. ही ती पळय ताची स्पिरिच्युअल एक्सरसायज आसा, तो खरो मार्ग जेजूच्या जिवितान एकवटोन जेजूचो फोलेर जावंक. हे भाशेन ताणें खूब लोकांक रोमांक आसतना ही म्हणा तूं पद्दत शिकयली, ज्या प्रमाणे ह्या रितीरांतल्यान एका म्हयन्याच्या ते जेजूचे पाटलावदार जावंक लागले. आनी खरेपणी हो तर रितीर करीत जाल्यार आयज आमकां सांगलां पळय ते भाशेन घडटलें. आमी देवाचो मोग पयलो वयलो कोत्तेले हांव. दुसरो आमी आमचो कोत्ता, आमचो कोत्चे ना म्हणून आमच्या घरच्यांचो कोत्चे ना. आमी देवाक जाय पळय तसो सगळ्यांचो मोग कोत्तेले हांव.